देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जुआंवाचो 20:21 वोन 20-25. पेद्रू परतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें पळयलो. हेच शिसान रातच्या जेवणार जेजूच्या होड्याक तेंकून ताका म्हणलोलें, सायबा, तुजो गात घेतलो तो कोण? ताका पळयलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हटलें, सोम्या, हाचें कितें? जेजून ताका म्हटलें, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मोडचो ना म्हूण भावा भयणी मदीं खबर जाली, पूण तो मोडचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. बोगोर, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? होच शीस ह्या वस्तूची गवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गवायकी कोरी म्हूण आमी जाणव. जेजून केल्ल्यो आनीक्यो जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटल्यो आसली ती पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. शुभ वर्तमानांत जो हांव शुभ वर्तमान बरोवप्याची खबर करता, जो हांव धाकटो शीस देखून ताची भरपूर आपुरबाय कोत्तालो, जो हांव जेजूक केन्नाच सोडिनासलो आनी जेजू खुर्सार मोत्ताना खुर्सा मुळीम आसलो. शीस कसलोय प्रश्न जेजू लागीं विचारूंक जो हांवाक फुडें काडटाले. आनी आयज आमी पळयता शुभ वर्तमानांत शीस ताका मुखार काडटात. कोण ताचो घात घेतलो तें विचारूंक. आमी जेजूच्या मोगान पडुया. खरेंच म्हणल्यार जेजूच्या मोगान आसलेल्यांक गमोन आसलेल्यो वस्तू गमतात, काळोखांतल्यो उजवाडांत येतात आनी फुडें कितें जातलें आनी घडटलें तेंय बी गमता. जेजू, तुज्या मोगाच्या शिसा परी आमी तुजो मोग करूंक आमकां शिकय. आमेन.